मंगळारा नगरगावच्या ग्रामसभेत सत्तरीत म्हादय अभयारण्य आणि टायगर रिझर्व नाका अशी मागणी लोकांनी करून थाराव संमत केलो। टायगर रिझर्व वाठार केलो जाल्यार लोकांच्या शेताभातांचेर तशेंच लोकवस्तीचेर परिणाम जातलो। देखून उच्च न्यायालयाचो आमी आदर करता। वाघ संरक्षित वाठार करपाक नगरगाव पंचायतीन विरोध केल्ल्याचो थाराव सरकाराक धाडटली अशी माहिती नगरगावची सरपंच संध्या खाडेलकारान दिली। तेजे फुडें जे लोकांचे संवर्धन आसा ते लोकांचो विचार घेवन त्या जजमेंटान तुमी जर सारके वता जाल्यार ग्रामस्थांक भितर जे प्राधान्य दिल्लें आसा की तुमी तें ठरोवचें। म्हणजे ग्रामस्थांक पावर दिल्ली आसा की वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी कोर एरिया किंवा जो वाघ प्रोटेक्टेड एरिया आसा तेजे संबंधी ग्रामस्थांनी फुडें जे हें आसा सरावन तेजे निर्णय घेवपाचो असो तो हायकोर्टाचो वर्डिक्ट आसा। सरकार आपल्या मार्फत सुप्रीम कोर्टान वयता तो सरकाराचो प्रयत्न आसा किंवा लोकप्रतिनिधीचो, पूण ग्राम पातळीचेर आमकां आमच्या कडेन जे मर्यादीत आसा त्या प्रमाणे फाल्यां काळी संघर्श टाळपा खातीर आमी ग्रामसभा ते घेवंक शकता। तेजे विचार मंथन एकदां तशें न्हू, हांगासर कालखंडान आमकां फुडें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन जाल्या उपरांत करचें। हांव कितें म्हणटा पंचायती कडेन तुमचे कडेन मागता आनी सत्तरीच्या सगळ्या लोकां कडेन की गांव हे जे आसा आमचे ते स्वातंत्र्या पयलीं पासूनच आसा आनी आमच्या पुर्वजांनी ते वसयल्ल्या अनेकांची पोटां जी आसा ती ह्या शेतां भातांचेर आसा। तेन्ना पयलीं गोवोरमेंटान विचार करूंक जाय ही जी उत्पन्न आसा आमच्या कडेन काय डॉक्युमेंट कांय ना अजून। आमचे जे जाणटे लोक आसा ते आत्म्यानी आसल्या कारणान ते डॉक्युमेंट करूंक पावना। तेन्ना हेचो पयलीं सरकारान गोवा गोवोरमेंटान पंचायतीन स्टडी करपाक जाय। तो तेंचो जे गांव आसा आमचे हे सगळे येयल्या पयलीं वेवस्थीत सायटी काडून आमच्या ताब्यांत दिवपाच्यो आमच्या शेतकाऱ्यांच्या आनी तेज्या नंतर तेंच्यांनी व्याघ्र प्रकल्पाचो विचार करपाचो अशें म्हाजें विचार। डिक्लेअर करपाक जाय आनी एक वरान सगळे हे प्रोसेस पूर्ण करूंक जाय। म्हणजे FRCच्यो फायली आसत आनी कसल्यो आसत ते एक वर्साच्या भितर कंप्लीट करपाक जाय अशें तेतून आसा। म्हणजे तें जातलें। आतां पर्यंत हायकोर्टाक जें कितें सरकारानूच दिलां, गोवा गव्हर्मेंटाच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिलां, त्याच आधाराचेर ह्यो वर्डिक्ट जाला। म्हणजे आमी फुडें गेले कोर्टान जाल्यार फुडें कोर्टान हेच डॉक्युमेंट आसताले म्हणटकीर कोर्टान आमी कितले टिकताले हेजोय एक डावट आसा। हेका आमी जर वेगळे पद्दतीन आमकां हे कोणा वांगडा झगडे मारून हे फावटी आमकां कांय जावचें ना। मोर्चा काडले आनी कितें केलें हेतून कांय साध्य जावचें ना, पण त्या वर्डिक्टान एक स्पेसिफीक उल्लेख आसा। हा डिसिजन सरकारने घेतला पाहिजे असं तरी आमचं प्रामाणिक सगळ्या पंचांचं मत ठरलेलं आहे। त्याच्यावरती तुम्ही काही तुमचे निर्णय असतील किंवा तुमचं काही मत असेल तर तुम्ही एकेकाने आपलं शांतपणाने जे काही मत असेल तर तुम्ही सांगू शकता। आम्ही हायकोर्टाच्या डिसिजनचा आदर करूनच पुढे जायचं आहे, तेव्हा सगळा हा निर्णय आम्ही ठरवू आणि त्याच्यावरती डिसिजन घेऊन हा निर्णय पुढे पाठवायचा आहे। तेव्हा तुमचा आम्ही मताचा विचार करतो आणि आदर करतो।